काँग्रेसाची तिकेट घेवन तो बसलो आनी काँग्रेसाचो पार्टीचो कॅन्डिडेट आला वास्को. जेन्ना तो कॅनवेसिंग करतालो तेन्ना पारेकराचो मॅनिफेस्टो घेवन भोंवतालो आनी सगळ्या कारकारांनी सांगतालो की या बीजेपीक वोट मारा, आपण म्हणाल बीजेपीक वोट मारा. म्हणजे किती ते? अरे हांव म्हणटा तूं जेन्ना तो कॅन्डिडेट आसतना, काँग्रेसाचो कॅन्डिडेट आसतना तूं घरांनी भोंवन सांगता की बीजेपीक वोट मारा म्हणून, म्हणजे हें कसलें काम? म्हणटकच तुकाच जाय काँग्रेस आनी आयज सांगता तूं आमी एकठांय जावपा जाय आनी हेजेर कसले कारणान तूं खंयच्या तोंडाचेर तूं उलयता रे? हांव सांगूंक वता, हो म्हणटा तो एजंट, बीजेपीचो एजंट. ह्या एजंटा म्हणटा तो सायडीन दवरपा जाय पयलो. कित्याक कितेंय तर करता आमी, जर केन्नाय कितेंय करता म्हणटा जाल्यार आमी रोखडें करूं वयता, सारकें करता. आमी एक पाटी उत्तर दिलें उत्तर, आमकांय जाय की काँग्रेस येयलेले पाटी. लोक हांवें देखून गेले ते पाटी देखून हांवें म्हणलां, लोक बोबाट मारता, दीस रात बोबाट मारता की तुमी युनिटी जाय, एकठांय जा, हें करून तुमी इलेक्शनाक बसा. पूण कोण आयकना, काँग्रेसानूय आयकूना. फायनली डिवायड जाताय वोट. हे डिवायड जावप ना. सो एकठांय आसप आनी एक कडेन रावन मारून वोट येना पळय, तेन्नाच सगळें एक इजी जावपाक शकता. आयज काँग्रेस इज लॅकिंग आउट फॉर अ गुड लीडर इन वास्को कॉन्स्टिट्युएन्सी. हेसले तर मनीस आहात, शेरफराव असले तर मनीस आसत, काँग्रेस डिवायड जावपाक शकता. बीजेपीन वचूंक सोदता, केन्ना सगळे खंयची पार्टी गोवा फॉर्डां वचूंक सोदता, हो हेजो आशियारो जाल्लो आसा. सो हेणें मातशें पळोवपा जाय की बाबा खंय तेजो स्टँड आसा काय म्हणून. ताका आतां कोण घेयना, पार्टीन कोण घेयना आनी घेवचें ना. तेणें हांव ताका चॅलेंज करता की समज म्हाजो असो मॅनिफेस्टो घेवन कितले जाण तुमी फोटो घालता, कितले वॉट्सॅप आतां तुमी जाणा डिजिटल जाल्ले आसा की वॉट्सॅपाचेर नाल्यार खंयच्यारूय म्हाका एक फोटो समज बीजेपीचो हांवें कितें तरी तांकां समज कोणान दिला या बीजेपीचे हांवें उलयला, हांव म्हजे पोस्टा वयल्यान हांव रिजायन जाता. तो जो रॉंग एलिगेशन फोटींग उलयता तो खरो आसा ना, तेणें पार्टी प्रेसिडेंट रिजायन जावचो, ही तेजी कापासत आसा. जाल्यार बेश्टे वकिले खबरी तेणें उलोवप ना, मातशें दादल्या भाशेन उलोवप तेणें.